न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूप व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्यूशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावा गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम लायव्ह बुलेटिनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभर कितें घडलें, राजकीय मळार कितें घडलें, खेळा मळार कितें घडलें हें आमी आमच्या सब एडिटरां कडल्यान जाणून घेवया। चड वेळ वगडानासतना आमी या आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांत गावस हांचे कडेन। सर, तुमचे कडेन खंयची न्यूज आसा? लोकसभेचे इलेक्शन आहा ते लागीं पाविल्ले आसा। सगळ्याच पक्षांनी जावं तो आरजी, भाजप जावं तो काँग्रेस सगळ्यांनीच नेटान तयारी केल्ली आसा। काँग्रेसीची पयरच स्क्रिनींग कमिटीची मिटींग जाली, काल परत जिल्लो समितीची मिटींग जाली। हे बसकेत म्हत्वाच्या विशयांचेर चर्चा जाली आनी हे चर्चेक जो काँग्रेस फुडारी आसा एल्विस गोम्स तो म्हणटा काय आपल्याक आफोवकूच ना काँग्रेसीन। ताच्या आरोपा वयल्यान काँग्रेसी भितर कितें चल्लां तें कळपाक मार्गच ना। त्याच्या कोतान तो म्हणटा की जे कितें एकंदर वातावरण चल्लां ते पळोवन आपल्या काँग्रेसीचें कितें बरें लागना। हे कालचे जे जिल्लो समितीचे बसकेत हो विशय ताणें काडलो, ताच्या उपरांत तो म्हणटा खंय तेजे अर्ज मागयल्यात ते ताच्या उपरांत ते प्रकरण जाल्लें आसा आनी जे अर्ज मागयल्यात ते अर्ज आपूण करचोय ना ह्या भानगडीत आपूण पडचो ना आनी जे एकंदर वातावरण पळयलें जाल्यार हे विशीं जो निर्णय आहा तो आपूण जे आपल्या लागींचे आहा तांचे कडेन उलोवन बेगीनूच घेतलो। ही म्हत्वाची एक बातमी जावन आहा। ही सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली आमच्या 7च्या बुलेटिनान। सुशांत सरान म्हत्वाची अपडेट दिली आसा काँग्रेसी विशय। आतां आमी या समिता कडेन। समिता, तुज्या कडेन खंयची न्यूज आसा? आज म्हजे कडेन 2 बातम्यो आसा। पयली म्हणजे माशेलांत फास्ट फूड दुकानवाल्याक घडिल्ल्या मारबडे प्रकरणात एक अपडेट आयला आनी हातूंत आतां 6 जाण जे ह्या प्रकरणात घुस्पिल्ले आशिल्ले तांकां 6 जाणांक अटक केल्ली आसा। हातूंत 3 पुलीस कॉन्स्टेबलांचो आस्पाव आशिल्लो आनी ह्या तिगा भितर एकटो जो आसा आकाश नावेलकर ताणें हेर जे आरोपी आशिल्ले तांकां सोदपाक मदत केल्ल्यान ताका ह्या कारवायेंतल्यान सद्या सोडिल्लो आसा। आनी दुसरी बातमी म्हजे कडेन आसा ती म्हणजे हणजूण आनी वागातोर वाठारांत जे धा उपरांत लावड म्युजीक लायताले ताजो अजून हो विशय अजून मेरेन गाजत आसा आनी अजून ताका पूर्णविराम येना। थळावे जे आसा थंयचे ते सामके बेजारिल्ले आसा। तांणी खूब कितें केलें पूण अजुनूय लोक थंयच्या आयकनात, कांयच काना मनार घेनात आनी हाका लागून हे विशीं थळाव्यांची थंय बसका आयोजीत केल्ली। ह्या बसके वेळार असो थाराव घेतला की आतां जर ते आयकच ना जाल्यार निमणे पुलिशेन किंवा पंचायतीन तांचेर आतां खर कारवाय करची पडटली, जेणे करून सगळो पिसफूल हो वाठार उरतलो। ह्यो दोनी बातम्यो ज्यो आसा त्यो सविस्तर 7च्या बुलेटिनांक पळोवच्यो। समितान 2 अपडेट दिल्ले आसा। एक माशेलान फास्ट फूड दुकाना वयल्यान मारबडे प्रकरण जालें। आतां आमी मुखार वचुया उशा कडेन। उशा, तुज्या कडेन खंयची न्यूज आसा? शेनवाराक 27 जानेवारीक एक घडणूक घडलेली। मडगांव 2 भुरगीं सांडलेली आनी ह्याच संदर्भान मडगांव पुलिशेंत लोकांनी कागाळ नोंद केल्ली आनी पुलीस जे आसा मडगांवचे तेजो आवय आनी बापायचो सोद घेताले आनी आयज सकाळी कोंकण रेल्वे स्टेशनाचेर जेन्ना पुलीस पेट्रोलिंग करताले तेन्ना एक बायल बशिल्ली दिसली आनी ती अशी स्ट्रेसान आसलेली। पुलिसांनी वचून तिचे कडेन वासपूस केली। उपरांत तिणें सांगलें की आपली भुरगीं सांडला आनी ह्याच संदर्भान जेन्ना कोंकण रेल्वे पुलिसांनी मडगांव पुलिशेक कळीत केलें आनी अशी करून वासपूस करून ती भुरग्यांची आवय ही वळख पटलेली आसा। आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार जेन्ना ती ट्रेनीन प्रवास करताली तेन्ना तिच्या घोवाची जी पयली बायल आसा ती भुरग्यां सयत देंवलेली मडगांव आनी तेज्या उपरांत ती मिस जाल्ली आसलेली अशें म्हूण तिणें सांगलेलें आसा। आनी जी दुसरी बातमी आसा ती म्हणल्यार फोंडा पालिकेची खासा बसका जाली आनी ह्या बसकेक जे बेशिस्त पार्किंगाचेर आळाबंदा हाडपा खातीर पे पार्किंग करपाचो निर्णय घेतला आनी दुसरें म्हणल्यार जी दुकानां वाडपाच्या टायमार घोळ जाल्लो ते खातीर आतां निविदा परत काडटले आनी जो तिसरी आसा ते म्हणल्यार जे हनुमान मंदिरा कडल्यान वयल्या बाजार मेरेन हॉटेमिक्साचें काम आयज सांजे मेरेन चालू करतले असो निर्णय पालिकेच्या बसके वेळार जाल्लो आसा। ह्यो ज्यो बातम्यो आसा तुमी विस्तारान 7च्या बुलेटिनान मुजरत पळोवच्यो।
फोंडा पालिकेची आयज बसका जाली आणि ह्या बसकेक वेगवेगळ्या विशया वयल्यान चर्चा जाली. आता आमी फुडें या संजना कडेन. संजना, तुज्या कडेन खंयची अपडेट आसा? मडगांवचो मास्टर प्लॅन सध्या बरोच गाजता. शेतकारांचो तशेंच काँग्रेसीचो आनी गोवा फॉवर्डाचो हाका विरोध आसा. काँग्रेसीन आयज प्रोटेस्ट लेगीत केल्लो आसा. मडगांवच्या मास्टर प्लॅनान गुड्डुलासाव आसा. तशेंच हांकां मडगांवच्या नगरसेवकांक विश्वासान घेवंक ना असो आरोप तांच्यांनी केला. तांकां विश्वासान घेवचो. तशेंच शेतकारांच्यो जमनी लुटपी तशेंच बिल्डर लॉबीच्या फायद्याच्या हेतान हो मास्टर प्लॅन आशिल्ल्याचो विजय सरदेसायान आरोप केला. संजनान मडगांवच्या मास्टर प्लॅना विशयी सांगलेलें आसा. मडगांवच्या मास्टर प्लॅनाक सगळ्यांचो सद्या विरोध आहा, काँग्रेसीचो आनी JFPचो बीन. आतां आमी फुडें वचुया गौरीशा कडेन. गौरीश, तुज्या कडेन खंयचे अपडेट आहा? फाटीं जी सोशल मिडिया इन्फ्लुयन्सर्सांक जी येवजण चालीक लायिल्ली मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ताचेर आमदार कार्लोस फेरेरान खूब टिका केलेली आसा की ही जी सोशल मिडिया इन्फ्लुयन्सर जे आसा तेंचेर खुबशे पयशे खर्च करून सरकार आपलो जो टॅक्स पेयर आसा लोक त्यांचो पयसो खर्च करून आपलें प्रमोशन करता अशी टिका आमदार कार्लोस फेरेरान केला. फाटीं गोंय मनरिजवण संस्थेच्या वतीन 2 कोटी रुपया खर्च करून 2 कोटी रुपया तरतूद करून ह्या येवजणेचेर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ह्या सोशल मिडिया इन्फ्लुयन्सर्सांक उर्बा दिवपा खातीर ही येवजण चालीक लायिल्ली. जाल्यार जर्नलिजम जे आसा किंवा पत्रकार आसा पत्रकारितेचो उपयोग कित्या खातीर आसा? सरकार जर बरी कामां करता जाल्यार ती पत्रकार आनी मिडियांतल्यान कशी ना कशी पळोवपाकूच शकता लोक. पूण सोशल मिडिया इन्फ्लुयन्सर्सच्या माध्यमांतल्यान सरकार आपलें प्रमोशन करता अशी ताणें टिका केली. त्याच बरोबर दुसरी बातमी जी आसा ती सद्या 70 वाठारांत काजी पीक धरपाक लागिल्लें आसा. काजींची जी मोहर आसा ती फुलपाक लागिल्ली आसा. फाटीं जी आडवेळो जो पावस जातलो ताका लागून ह्या काजू पिकावळीचेर परिणाम जातलो अशी खंत आशिल्ली. मात सद्या पोशक वातावरण काजूं खातीर निर्माण जाल्लेलें आसा. ताका लागून 70 वाठारांत कसो काजू बहरलेलो आसा ताजी एक बातमी आसा. गौरीच्यान 2 बातम्यो दिल्या. एक कार्लोस फेरेराचे ते सोशल मिडिया इन्फ्लुयन्स आसा तेका आमदार कार्लोस फेरेरान विरोध केल्लो आसा आनी तेजेर टिका केल्ली आसा. आनी दुसरी बातमी म्हटल्यार जी 70 आतां सद्या काजीचें पीक आसा ते जावपाक लागला. बोर येवपाक लागला, फोकाय येवपाक लागल्यात. आतां आमी फुडें वचुया समीपा कडेन. समीप, तुज्या कडेन खंयचे अपडेट आहा? तुमकां खबर आहा लोकसभा इलेक्शन लागीं पावता आनी भाजपान म्हणटा ती फूल सिंग कॅनवसिंग स्टार्ट केला. 6 तारखेक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गोंय येतले. ते मडगांव एक जनसभा संबोधीत करतले. विकसीत भारत यात्रा ती. हे फाटभुंयेर नवीन नेमिल्लो गोवा BJP इलेक्शन इन्चार्ज आशिष सूद गोंय आयला आनी कालच्यान ते मिटींग घेत आसा. आज तेंच्यांनी मेन कार्यकर्त्यां बरोबर मिटींग घेतली पणजे. तयारीचो आढावो तेंच्यांनी घेतलो पूण तांचो मेन फोकस आसलो तो जी मिटींग जावपाची आसा पंतप्रधान नरेंद्र मोदीची तांकां जाता तितके बेगीन व्हडली संख्या गोंयकारांची ती थंय येवची, लोक थंय येवचे आनी संख्या वाडची हेज्या खातीर तेंच्यांनी बसका घेतली कार्यकर्त्यां बरोबर. आनी जे रिव्यू मिटींग चलताली थंयसर जेन्ना कार्यकर्त्याची मुख्यमंत्री ते उपस्थित आसले आनी तेंच्यांनी सांगले जे मंडळ अध्यक्ष मंडळ रिप्रेझेंटेटिव्ह आसले तुमी तुमच्या मतदारसंघांतल्यान कितके लोक हाडटल्यात म्हणून. थंयसर मागीर तें कॉम्पिटिशन एक स्टार्ट जालें. BJP रूल स्टेट कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान कितके लोक हाडटले ते स्टार्टींग कॉम्पिटिशन म्हणटा ते 250, 200, 300, 400 मेरेन पावताले. मागीर सीएमाचे सांखळी मतदारसंघा कडेन येयले. ते सांखळी मतदारांचो कोण तो रिप्रेझेंटेटिव्ह आसलो सीएमाक सांगले तेणी तुमच्या मतदारसंघांतल्यान 800 लोक हाडटलो म्हणून. सीएम शॉक जालो. 800 म्हणल्यार पयलीं थोडलो नंबर शुवर हे बी जाले पूण सीएमाक फुडले सरप्रायज खूब फुडें दवरलेले. आंकडो मागीर 1,500 पावलो. संकल्प आमोणकर म्हणून आसला पूण 1,500 हाडटा. मागीर नावेली फातोड्डा 1,500 आमी लोक हाडटा म्हणून आंकडो मागीर फुडें आनी 3,000 पावलो. आतां नुवें म्हणटा तो हालींच काँग्रेसींतल्यान फुटिल्लो भाजपाक जॉयन जालो अक्षय सिक्वेरा ताका मंत्रीपद मेळ्ळां तेंच्या मतदारसंघाक आमी 3,000 हाडटा म्हणून. मागीर फातोड्डा विजय सरदेसाय कॉन्स्टिट्युएन्सी तितूंतल्यान 3,000 हाडटा. फुडें कॉम्पिटिशन वाडलें. मागीर मडगांवचेर पावलें. मडगांवच्यान आमी 4,000 लोक हाडटा म्हणून थंय फायनल जालें. मडगांव टॉप लिस्टार पावलो चडशा कार्यकर्त्यांक हाडूंक. ती लिस्ट जाय आसली संख्या जाय आसली बसीस अरेंज करूंक बाकीचे अरेंजमेंट्साक संख्या मुख्यमंत्री सांगतालो. मुख्यमंत्रीचे हितूंतल्यान 800 लोक आनी बाकीचे पर्ये 70
प्रत्येकी 2 मतदारसंघांतले 500 लोक हांगा पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचे हाका येवपाचे आसा आणि तशें फुडल्या आतां मिटींग जाली भाजपाचें एक भव्य ऑफीस म्हणटा तें आतां येवपाचें आसा दिल्ली तुमी पळयल्यात भाजपाचें केदें व्हडलें ऑफीस आसा तें तशेंच एक बरें भव्य दिव्य ऑफीस म्हणटा तें पणजी पोंडा महामार्गार चिंबला त्या लागसार येवपाचें आसा सगळे फॉर्मेलिटी कंप्लीट जाल्या आनी फुडल्या म्हयन्या भितर भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आसा JP नड्डा ते फावंडेशन स्टोन घालपाचें आसा आनी तिसरी एक म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार फाल्यां म्हादयची सुनावणी येवपाक आसा तुमकां खबर आहा ह्या म्हयन्यान 6 फावटी ही हियरींग तहकूब जायत आसा बाकीचे मॅटर्स खूब इम्पॉर्टंट आसा म्हणून आमी तहकूब करता अशें सर्वोच्च न्यायालय सांगता सप्तकाच्या बुधवार आनी बेरेस्तार एक केस येता आनी फाल्यांय ती येवपाची आसा फाल्यां बुधवार फाल्यां ती येवपाची आसा आतां पळोवची आतां एक मेन गजाल कितें ही परत तहकूब जाता काय तिजेर कितें तरी सुनावणी जाता कित्याक ही फायनल जजमेंटाक अजून रावला आतां फाल्यांचो दीस कितें जाता तें पळोवचें पडटलें समिपान 3 अपडेट दिल्ले आसा आतां हे सब एडिटरांनी आनी रिपोर्टरांनी जे न्यूज सांगले ते तुमकां आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटले कॅमेरामॅन नितीन गंगावणे सयत हांव उत्तेजा गावस न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच आयज गोंयान कितें घडलें आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता ताजे कडेन न्यूज येत असतात वातावरणाची चांचणी करून ते परत येतले चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें केन्ना ब्लूम जातलें त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा देशांचो फुडलो तपास चालू आसा ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV